Hotel and Hospitality, Diploma in Marine, Mechatronics, Automobile, Electrical and Electronics and Civil Engineering, MBA in Project Management, HR, Finance and Marketing. Western Institute of Technology is recognized by Government of India, KSOU Karnataka State, Franklin University Ohio USA and University of Wisconsin USA. For more details contact Western Institute of Technology, opposite Circuit House, Kadri Hills, Mangalore and Raj Towers, first floor near City Bus Stand, Udupi, or log on to www.westerniot.com. Best wishes for the Feast of Attur from Divine Word TV. You are watching the live telecast of the Feast of Attur from St. Lawrence Basilica, Attur, Karkala. Best wishes for the Feast of Attur from Stephen Mendes and family. Best wishes for the Feast of Attur from Divine Word Charitable Trust. Best wishes for the Feast of Attur from St. Lawrence Indian School CBSE Kinnigoli. St. Lawrence Indian School CBSE Kinnigoli. Only CBSE affiliated school in Kinnigoli. Facilities provided. Well qualified, experienced faculty. Value-based quality education. Limited students per class. Individual attention for students. Composite lab. Multimedia training, EduSmart class, full-fledged library, extracurricular activities such as karate, yoga, dance, gardening, etc.
दीस तुझ्या अंगणान सारसो हजारो हेरदिसा प्रासपोरतो निर्भागी नष्ट्या संगी रावसो संतोष मोजो तुझ्या घरान कामसो एक दीस तुझ्या अंगणान सारसो हजारो हेरदिसा प्रासपोरतो संतोष मोजो तुझ्या घरान गावसो मोजो ओकमो अत्रेकता तुका मेळोंक नालहेता हे मोची कूड मोजें काळीज तुका भोगूंक आशेता चांगले गुण मिळता बिडा सो कोण तुझ्या घरा सदा रावता म्हणून तेली तुका ताची सेवा तुझ्या वेदी लागी देवा किरपू चांगले गुण मिळता बिडा सो कोण तुझ्या घरा सदा रावता good moje kalis tuka bogum asheta सोदून येतात सियोनांता देखून पावतात प्रमाणिकपणाची कोण चलतात ताची काकूळ दयाळाई सोडतात जी कोण देवाक सोदून येतात सियोनांता देखून पावतात प्रमाणिकपणाची सरतात ताची काकूळ दयाळाई सोडतात मोजो ओकमो अत्रेकता तुका मेळोंक नालहेता हे
गा हांगा तरा तरांची नरा सोमिया कितली सोबायेची तुझी कृत्या सगळ्यांनी शिंगायलाय माणका मोतिया वरी अंतरा तो संतारा पोला पांगो सागोरानी लारा तांचे मोदेगा आसा सुशेगा हांगा तरा तरांची नारा मोगाच्या बाबा बहिणीनो सान लॉरेन्स पुनशेत बाजिलेकाचे वार्षिक महापर्बेंत आणि पवित्र मिसाच्या बलिदानात भाग घेवंक हजर आसच्या तुमकां सर्वांक आमी मोगाचो स्वागत मागता. सान लॉरेन्सा मार्फत देवान आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर वतुल्ल्या सर बेसांवा खातीर देवाक अर्गां दिवंक ताच्या मार्फत आमची आनी आमच्या कुटुंबाची सर तेसांवां देवाक भेटोवन दिवंक आनी आमचे भावार्थी जिणयेक उजवाड जोडचो इरादो घेवन ह्या महापर्बेंत भाग घेवंक आमी आयल्या. ह्या वर्सा पुनशेताचे महापर्बेक वेंचलेलो विशय हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जाया. देवान आम्हा सर्वांक ताचेच सारक्यानी स्वरुपासर रचला आनी आम्हा सर्वांक भाग्यवंतपणाक आपयला. आमचो पात्रोनो सान लॉरेन्सान देवाक आपणाक दिल्ल्या बेसांत विश्वासपण सांबाळून ताचे सर कायदे पाडले आनी हे खातीर धैर्यान फुडें सरन आपल्या जिवाचे बलिदान ताणें भेटयलें. देवान आमकां आपोवन दिल्ल्या बेसांत विश्वास रावन देवाची खुशी जाणा जावन सर कायदे पाळूंक आनी ह्या मुखांत्र आमचे भाग्यवंतपण जोडूंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. ह्या मिसाचे पवित्रपण सांबाळूंक आनी आमकां मागोवंक आदार जायशे दोन संगती आमी गमनान दवरया. पयली अधिकृत रितीन नोंदयिल्ल्या व्यक्तींनी मात्र तस्विऱ्यो वा व्हिडिओ काडचो. दुसरी आमची मोबायलां सायलेंट मोडार वा स्विच ऑफ करून दवरची. आतां थोडो वेळ मौन सांबाळ्ळ. देवान सान लॉरेन्सा मार्फत केल्ले सर उपकार नियाळया आनी आमच्या काळजा मनांतले सर तेसांवां देवा समोर दवरया आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमी तयार जावया. बाबा भयणीनो सान लॉरेन्साच्या मानाक आनी आम्हा सर्वांच्या त्या स्वांगातर भेटोवच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाचो प्रधान याजक मानादिक बाप लियो प्रवीण लस्रादो जेप्पो सेमिनारीचो प्राध्यापक अजकार फिरगजेचो गायन पंगड ह्या मिसा वेळे गायन करूंक आमकां कुमोक करता. मिसाची सर गितां तुमचे लागीं आसच्या कडतल्यांत आसात. आता आमी सर उबे रावया आनी प्रवेश गीत गावया. तुमचे कडतलेन 5
देवाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, भगवंत लोरेसाक मान करूंक, ताचे मुखांतर देवाची ससाय मागूंक ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसा. आनी ह्या वर्सा भाग्यवंतपणाचो संदेश घेवन आमी देवस्तुती आनी हेमिसाचें बलिदान संभ्रमता. आमकां सकटांक आमच्या सर्गींच्या बापान पवित्रपणाक भाग्यवंत जावंक उलो दिला. कशें भाग्यवंत लोरेस एक प्रधान सेवक जावन आपली जिणी भाग्यवंतपणान जिवोवन रक्त साक्षी जालो, तशें आमी आमच्या जिणेंत ताचे देख घेवन भाग्यवंत जिणी जिवंक कृपा मागया. सांगातच कितें इरादे ते सावा मागणी आमी घेवन हांगासर आयल्या ती आमी सुम्याच्या पांयां तळी ह्या वेदी मुखार आमी भेटोवया. सा लोरेसाच्या मजतीन आमचे उपकार आमकां मेळोवन दी. आनी कितेंय आमची अर्गां स्तुती होगळाप जर आसा ते आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा धन्या देवाक समर्पया. हें बलिदान फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखुया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तनान उचारून वायट धरून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पसून भगवंत सदांच सांकवार मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून भाग्यवंत लॉरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. लेवीशास्त्र पुस्तकांतले वाचप. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां पवित्र केल्यान आनी तुमी पवित्र जाल्यात. कित्याक हांव पवित्र धरणीर सरतले ह्या खंयच्याय प्राणी वरवीं भ्रश्ट जायनाकात. तुमचो देव जावचे खातीर तुमकां इजिप्तांतली भायर काडलेलो सर्वेस्पर हांवच. देखून तुमी पवित्र जावंक जाय कित्याक हांव पवित्र. तुमचे मदें जल्मल्ल्या तुमच्या मायगांवच्या लोकां परीस तुमी तुमचे मदें वस्ती करतल्या विदेशाक चलोवंक जाय. तुमचो केल्लो परीस तांचोय मोग करा कित्याक एका काळार तुमी इजिप्तांत विदेशी जावन आसल्यात. म्हजे कायदे पाळा आनी ताचे प्रमाणे जियेया. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी म्हजें पवित्र नांव भ्रश्ट करचें न्ही अशें हांव पवित्र म्हूण इस्रायलितां मदें परगटोवंक जातलें. हांवें सर्वेस्परान तुमकां पवित्र केल्यात. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो दोनीस पागी.
सांत पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. ह्या पासत तुमच्या जाणवेचे कामार बांदून जागी रावा. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाभूंक आसा त्या कृप्या देण्याचेर तुमचो भरवसो परिपूर्ण दवरा. विधेय भुरगीं तुमी आदी तुमच्या नेणारपणाच्या दिसांनी केल्ले बरी तुमच्या वायट ओडण्या प्रकार तुमी चला नाकात. वगार तुमकां आपण दिल्लो देव जशें बागेवन तशें तुमी सर तुमच्या सालींत बागेवंत जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव बागेवन देखून तुमी बागेवन जायजय. देवाचें उतरें. देवाची बुडकार. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोव्या. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसतना ताचे शिस ताचे चरशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपण दुर्बळी म्हण जाणा आसात ती कितली बागी सर्गींचे रास तांचे. रुदान करतात ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातले तांचे दायज. देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी ताणेतात ती कितली बागी ती दादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासत दगदणी बगतात ती कितली बागी सर्गींचे रास तांचे. म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सर तरांची गटपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदी आशिल्ल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. देवाचे उतार हे. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, हांव भाग्यवंत
देखून तुमी भाग्यवन जाया ह्या महापरबेचो संदेश हो. आनी एका उतरान सांगचें तर आमकां देवाचें उतर शांतीपणाक आपोवणें दिता. आमी सक्टांनी शांत जावंक जाय, ती भायली न्ही. आमी उतरोन आयल्या पूण पवित्रपण आमचे थंय येवंक जाय. मगाच्यान आयची वाचपां आमकां शांतीपणा विशांत, भाग्यवंतपणा विशांत, पवित्रपणा विशांत 3 सवालांक जापे दिता. पयलें सवाल, आमी भाग्यवंत कित्याक जावचें. दुसरें सवाल, भाग्यवंत कोणें जावचें. आनी तिसरें सवाल, भाग्यवंत कशें जावचें. पयलें सवाल, आमी भाग्यवंत कित्याक जावचें. आयच्या वाचपांनी परत आनी परत आमी आयकलें देवाचें उतर. देव म्हणटा, हांव तुमचो देव भाग्यवंत, देखून तुमी भाग्यवंत जाया. हांव भाग्यवंत, देखून तुमी भाग्यवंत जाया. मगाच्यो न्हू, आमी कित्याक भाग्यवंत जावंक जाय. आमकां रचलोलो देव भाग्यवंत. भाग्यवंतपण मनशा गूण न्हय, मनशाचो से गूण न्हय, तो देवाचो गूण. देखून पवित्रपण जें येता जावं आमचे थंय ह्या जाग्या थंय, ह्या थळा थंय, ह्या वस्तू थंय, तें देवा तावन येता आमी उडास दवरूंक जाय. खंयच्याय मनशान कितलोय बुद्धवंत, पदवेदार, शातीवंत गूण आस जाल्यार पवित्रपण दिवंक जायना. तें दिवंक जाय देवान मात्र. कित्याक भाग्यवंतपण या पवित्रपण देवाचो शेगूण. देखून देव आमकां सांगता, हांव भाग्यवंत, देखून तुमी भाग्यवंत जाया. दुसरें सवाल, कोणें भाग्यवंत जावंक जाय. आदी चिंतलें आसचें, भाग्यवंत म्हळ्यार थोडे मनीस मात्र थंय हांगासर आसचे. भाग्यवंत म्हळ्यार कांय संवसारी जिणी चावणून पयस मागण्या खातीर, ध्याना खातीर, देवा खातीर जिणी समर्पिल्ले. भाग्यवंत जावचें म्हळ्यार गांव सोडून पयशिल्ल्या मिसांवां गांवांनी कांय काम केल्लो. पूण आयल्या वार पाप साहेबान आमकां सांगलां, भाग्यवंत जावंक हर एकल्याक आपोवणें आसा. हांगासर अशी ल्हान तावन धरिल्ली मलगडी मनशां, चलचीं, धांवचीं, उठचीं, चडचीं, देंवचीं, हांतुळणार आसली. ह्या कुळयेचीं, त्या कुळयेचीं, ह्या फिरगजीचीं, थंयची, हांगाची, गांवची, परगांवांतली, कोणी दरा कोणाक पवित्र स्नान मेळ्ळां आनी क्रिस्तांव नांव आसा आनी क्रिस्तांव आपोवणें आसा. आमकां हर एकल्यांक भाग्यवंत जावंक उलो दिला. देखून मगाच्यो न्हू आमी चिंतचें नाका, म्हजें काम इल्लेशें मागणें करचें आनी कांय इल्लें करचें. भाग्यवंत जावचें तांचें पाद्र्याबांचें, इश्टांचें आनी कोणाचें न्हय. देखून पाप साहेब स्पश्ट रितीन सांगता, हो नवो काळ लायकांचो. म्हणजे आमकां सांत आनी सांतिन्यो आमच्या सदांच्या जिणेंत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या उजव्याक आनी दाव्याक मेळोंक जाय. तुमच्या उजव्या दावा कोण आसात पळय, आमकां सांत म्हणून बारीक कस मागता न्ही गे, कित्याक म्हळ्यार आमकां सदां वळखीची. पूण केदाळा हें चिंतप आमचें थंय येता, म्हाकाय सांत जावचें चान्स आसा, अवकाश आसा, भाग्यवंत जिणी जिवंक साध्य आसा, तवळ आमची क्रिस्तांव जिणी मोगाच्यो न्हू बदलता. तिसरें सवाल, आमी भाग्यवंत कशें जावचें. आनी परत आयचें देवाचें उतर आमकां स्पश्ट रितीन जाप दिता, आमी देवाच्या कायद्या प्रकार जियेल्ले वरवीं, ताच्या नियमा प्रकार जियेल्ले वरवीं, ताचे शिकोवणे प्रकार जियेल्ले वरवीं. आनी आयच्या आमी आयकल्ल्या वांजेलांत जेजू आपल्या शिसांक आनी लोकां जम्या म्हणटा, तुमकां भाग्यवंत जावंक जाय, हांव 8 सुत्रां दितां, फॉर्मुले दितां. आनी कितें म्हणटा तो, दुर्बळी म्हण जाणां आसा ती कितली भागी. म्हाका ना आमी कुटुंबांत हांव आयिल्लीं, आमचे थंय दुर्बळकाय जायते थंय आसा. आनी देखून म्हणटा दुर्बळकाय आसा जाल्यार आमकां भाग्यवंतपणाक अवकाश आसा. रुदान करता ती कितली भागी. आमच्या कुटुंबांत कितलें रडणें आसा, दूख आसा, बेजाराय आसा, विविध कारणां लागून. देखून दूख आशिल्ले कडेन, बेजाराय आशिल्ले कडेन, वायट आसा हें कोण आसा चिंतचें न्ही आमी. जर आमच्या दुखा मदेंय आमी भाग्यवंतपणाची वाट सोदता तर आमकां थंयसरी शांतीपण मेळटा. उडास दवरया. सादी मोळी कितली म्हागी,
व्हडली तालेंतानांत व्हडली देणीनांत व्हडलें कांय संवसाराक दाखोवचें तसलें पेपरांनी टीव्हीनी येवचें तसलें आमचे थंय कळूंक जावना देखून हांव एक ल्हानसो मनीस पूण देवा मुखार मोगाचो न्हू तसली मनशांय वर्ती जावंक शकतात भागी जावंक शकतात शांतीपण घेवंक शकतात देखून जेजू कितल्या सोबीत रितीन म्हणटा पळय सादी भोळी कितली भागी देवाची खुशी करूंक बूक येतात आनी ताने येतात ती कितली भागी कुटुंबांत कश्ट आसात हिराराय आसा सण धाव्यावन बघता जीवघात करयावन बघता आनी कितेंय जाता पूण ह्या कश्टा मदें कोण एकलो चिंता देवाची खुशी तर ही तर मोगाचो न्हू थंयसर येता शांतीपण नितळ मनाची कितली भागी पळय आमचे ते ह्या संवसारा जायते वायट खोटेपण माध्यमा मुखांत हेर संगती मुखांत येता आनी ह्या संगती मदें आमी बरें चिंतूंक शकता बरें उलोवंक शकता घरांत बरें उलोवन आसा म्हज्या शेजारा बरो संबंद आसा म्हजें नितळ काळीज म्हजें मन नितळ आसा तर आमी येदोळूच शांतीपणाच्या वाटेर आसा दया दाखयता ती कितली भागी भोव गरजेचें आमकां कुटुंबांत आनी आमच्या समाजांत दयाळ्याची मोगाची करण्यो कळूंक जावंक अवकाश मेळटा जावं वाड्यांत जावं शेजारा जावं कार्य येता आसतना कोणी कश्टांत आसा पिडेंत आसा अवघडान संपडले आमी जायते पटी करता आमी कांय व्हडलें करून आमी चिंतचे नाका समी म्हणटा तुमी येदोळूच शांतीपण जडलां देखून आमी करच्यो ल्हान ल्हान दयाळेच्यो करण्यो मोगाच्यो न्हू आमकां शांतीपणाच्या वाटेक व्हरतात भागेवन करतात देखून आमी उडास दवरया समाधान हाडूंक वावरतात ती कितली भागी झगडीं करची वस्तू जावन आसात येदेशी ल्हानशी कारणां दिवन आयल्या वारांत जायतीं काजारां संभ्राम करार रोस पुरा जाला आसतलो कोणाच्या कुटुंबांत जाला तुमकां कळिता म्हाका आपयलां पूण ओत्ताय करना पोवना म्हणून झगड्या कारण करचें आनी कांय म्हणजे आमी गेल्ली आमकां वेलकम समा करून आमचें तोंड पळोवना तिशीन गेली म्हणून ल्हानशीं कारणां घेवन झगडची मनास्ता पाडची जायतीं आसात पूण जेजू म्हणटा समाधान हाडूंक वावरतात जर कुटुंबांत कितें सोडून आयलें बगसून वैयक्तीक कितें संबंदांत वायट आसलें बगसून आमी समाधान हाडूंक वावरता तर आमकां येदोळूच शांतीपणाचो कुरो इल्लोसो मेळ्ळा लागीं आसा आमच्या लागीं आसा देखून उडास दवरया नीती पासो दगदनी बगतात ती कितली भागी अनीत सगळ्यांनी आसा म्हजे पासो तुमी कश्ट दगदनी बगतात तर कितली भागी मोगाचो न्हू कितल्यो सोबीत वांटो पळय आमच्या कुटुंबांत देखून आमी उडास दवरूंक जाय मोगाचो न्हू आमी शांतीपण सोदून पयस खंय रेतीरेक आनी मागण्याच्या जाग्यान वचचें म्हणना वचोन वचूं म्हणना खंडीत या आमी पूण आमी उडास दवरया पयलें शांतीपण आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या देवान दिल्ल्या आपोवण्यांत तें सुरू जाता तशें म्हळ्यार नारळ काडटेल्याक शांत जावंक जाता की जाता तशें म्हळ्यार माडाक सोडून तेर्स करचें म्हणना ताणें ताचें काम कितें नितीवंतपणान करून ताची जोड कितें जोड ताणें मागणें करूंक जाय आनी हेर संगती करूंक जाय घरांत रांदून जाण पुसून नितळ करनासच्या घरकारणीक शांतीपण मेळटा गे मेळटा असो अर्थ कितें कुजनांत बायबल दवरून वाचचें म्हणून न्ही कुजनांत सांबाळडो आनी रांदपाचें बुकूच आसूं दी रांदप मोगान उर्बेन करन दादल्याची आनी कुटुंबांत आसलेल्या भुरग्यांची आनी हेरांची मोगान सेवा करचीच शांतीपण मोगाचो न्हू कोण एकलो ड्रायव्हर आसा ताका शांतीपण मेळटा गी खंडीत मेळटा नितीन कोण काम करता आनी जोगासनेन ताचें काम करता लुटिना मोस करना ताका तेंच शांतीपण मागता ह्या जागांत शांतीपण मेळटा गी खंडीत त्या म्हळ्यार हांवें रांदूंक वचचें म्हणना या नारळ काडचें म्हणना म्हाका कितें देवान आपोवनी दिलां त्या प्रकार हांवें जिवंक जाय देखून मोगाचो न्हू संदेश बारी स्पश्ट हांगासर आमी विविध कुटुंबांत विविध जाग्यांत हांव विविध कामां करची विविध बेसाची मनशां आसा हांगासर सिस्टर आसात हांगासर मस्त लायक आसात बँकाचे मॅनेजर आसूंक पुरो प्रोफेसर आसूंक पुरो टिचर आसूंक पुरो आनी कृषीचें काम करचें आसूंक पुरो हांगासर ल्हान भुरगीं दिसतात कॉलेजीचे स्टुडंट आसात आमी आमचें काम जोगासनेन मत दिवन चीत दिवन केलें भक्तीपणान केलें आनी सांगताच आमचो भावार्थ आमी सांबाळलो तर मोगाचो न्हू तेंच जावन आसा आमचें शांतीपण देखून आमी उडास दवरया शांतीपण खंयी पयशिल्ल्या जाग्यान दोळ्यांक दिसनातल्या व्हड व्हड कामां केल्ल्या व्यक्तीन थंय मात आसची न्हय ती म्हजे थंय आसा आनी म्हाकाय म्हज्या घरांत हांवें करच्या वावरांत करूंक साध्य आसा म्हणलें उडास दवरया देखून ताच सुम्याचो संदेश आमी परत उडास हाडया
हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जाया सालोरेसान दियाकोन जावन आपणाक देवान दिलेलें आपोणें भाग्यवंतपणान सांबाळलें तर ताका आमी आजमान करता आसतना म्हजें शांतीपण खंय आसा हें सवाल घेवन आमी घरा या आमी काळंगा व्हरया स्वीट्स आनी व्हरया कारकोळता न्हू आनी कांय रेलिको आनी प्रवरया पूण मुख्य जावन आमच्या मोतींत हें सवाल व्हरया म्हजें भाग्यवंतपण खंय आसा आनी घरा गेल्ले तक्षण वाटेर आनी फाल्यां परवां मुखल्या दिसांनी हें जियोंक प्रयत्न करया आमेन. उबी रावन आमचो भावार्थ आमी उसारया. सत म्हणटा देवाक सरपदेदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वी विचार रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमयाक जो पवित्र अंकवार मरेतान जल्मलो पांच पदकाताने कसुसले ताका क्रुसा जोडो तो मेलो ताका केपेलो तो मेले मध्ये देवलो तशें सामेलांतलो परतून जिवन जालो सर्गा सोडलो सरपदेदारा देवापाच्या उज्या बसला तेंतान जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबे करूं येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतली पै सभे भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षाने कुडीचें जिवन पावन ससनाचें जिवीत आमेन. देव आमचो बाप आमकां भाग्यवंतपणाक पवित्रपणाक आपोवणें दिता त्या सर्गीच्या बापा लागीं आमकां गरज आसची मागणी आनी त्या सावां आमी भावार्थान उबारुया. आमची जाप बापा आमचे मागणे आयक आमचे मागणे आयक. मोगडा बापा पवित्र सभेची गवळीक जतन घेवच्या आमच्या पापा साहेबाक सर बिस्पांक येजाकांक धर्मीक भाव भयणींक तांच्या बेसान विश्वासपण सांबाळूंक आनी तांच्या ताबेन आसच्या सर भावार्थ्यांक बागेंपणाच्या वाटेन चलोवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सर राजकीय मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी खातीर योजना मांडून हाडून ती कार्यगत करूंक तशेंच जाती खातीच्या लोकांक एकवटीत सांबाळून शांती रुता करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. आमच्या भोवारी विविध पिढे वरवीं आनी उतर प्राये वरवीं कश्टांच्या भाव भयणींचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तांच्या एकसुरपणान तुजो संगत लाभय आनी तांच्या पिडेतोन तांकां सुटका लाभय म्हूण मागता. हे वरस युवजणांचे वरस जावन संभ्रमच्या वक्ता आमच्या कुटुंबांनी आजच्या सर युवजणांचे तुजे कृपेची आशिर्वादां वत तांकां बरो फुडार फावो कर. तांणी कुटुंबान पवित्र सभेन आनी समाजेन तांचो पात्र समजून ते दिशेन सारकी तयाराय करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. हांगासर हजाराच्या सर भक्तिकांक तुज्या बेसवानी भर साल्लोरे समारिफात आमी करच्यो विनवण्यो दयेन स्विकार कर. आमच्या काळजाचे अत्रेक बागय आनी ह्या बाशिलिकान तुजो दैवीक अनुभव जोडूंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. आमच्या वैयक्तीक गरजां बसवत आमी मागया. सर्गीच्या बोधाळ बापा आमी भावार्थान उचारिल्ली सर मागणी तूं मानून घे. तुज्या साकरा सालोरेसाक मान करून ह्या पुनशेतांत आमी आदारचे भक्ती पावन तुका मानवून दी. हे आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ताचे नांवी आमेन. 5:9 स्वीकार कर बाबा.
म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस धरणी रोंपलेल्या गोवाच्या कणापरी आपल्या जीवाची ह्या संसारांत पर्वा करीनासतना रक्त साक्षाच्या मरणावरवी महिमेवंत जालो आणि पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संसाराचे सडवणे पासोत आमचे जिवीत आता तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. लोरेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आणि आपल्या रगत वारोवन तुझी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आणि अशें आमचे असक्कायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुझें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका धीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचे हें रगत, पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करात.
Ama varta so gut pargatuya. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका धीन वसताव. आणि जेजूची कूडन रगत सोतेले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेन बाप्पा, जेराळ आयजक आमच्या गोळी बाप्पा, सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदर मेल्यान त्या आमच्या भोवपणेची काकूळ करे. तांकां ज्येश्ठ खातीर मेल्या समेस्तान जे परजळीत मुखामोल फळोवंक फावो करे. अमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागताव. अवकवार मरिये देवाची मेसंगाती भाग्यवन सुदे तिचो पती, भाग्यवन तू धर्मता, भाग्यवन तू नोरेस आनी सर खाणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या मुक्ता बराबर ससनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करे. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे आमी सांगता धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमचे, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडोक रास आज दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक नाका. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे वरोशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. Am
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सक्कड सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. सर आमी बसया. मोगाळ भावो भयणीनो, आतां क्रिस्त प्रसाद वांचचो वेळ. गवळी कारणा खातीर ह्या फेस्ता वेळार क्रिस्त प्रसाद फकत जिबेर स्विकार करूंक विनंती. मणियरीन क्रिस्ताची कूड म्हणटना व्हडल्यान आमेन म्हूण जाप दिवची. ह्या सगळ्या मिसाक हजर आसल्यांनी मात्र क्रिस्त प्रसाद सेवंक मुखार येवचे. वयर बल्कावांत आसल्यांक थंयच आमी क्रिस्त प्रसाद वणतले. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ದಿವ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯವಿದು. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುದರಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಪಡೆದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಬಸಿಲಿಕದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿರುವರು. पान संको 15.
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भाव भयणींच्या कश्टांक आणि हाल उपाद्र्यांक उघड आणि तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आणि अनित भक्तेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आणि या हक्का पासत कस मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. एक घडीभर आमी सर बसया. मोगाळ भावा भयणीनो, हे पवित्र मिसाचे बलिदान भेटयल्लो प्रधान याजक मानादीक बाप लिओ प्रवीण लस्रादो हांकां आनी सह भेटून केल्ल्या सोर याजकांक तशेंच ह्या मिसा वेळी मधुर गायन केल्ल्या अजयकार फिरगजेच्या गायन पंगडाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांगासर पिडेस्ता खातीर विशेष मागणे सोलोवन व्हरता. उपरांत हांगासर हजर आसच्या सर्वांच्या तकलेर हात दवरून याजक वा दियाकोनो मागणे करतले. आमी कुमगाराक आयिल्ले बरीच शिस्तेन सालांत मुखार येवचे. मिसा उपरांत कुमसार जावंक आशेतल्यांक ह्या पोरण्या इगर्जेच्या दाव्या कुशिकाच्या नव्या बांदपान अवकाश आसा. तशेंच पोरण्या इगर्जेच्या दाव्या कुशीन सा लॉरेसाच्या रेलीके लागीं तुमी आंगयल्ली मिसा दिव्येत. उडपी दियेसीचे उजवाड कोंकणी पंदराळे पत्राक वर्गणी बांदूंक वा तुमची वर्गणी नवीकृत करूंक तांच्या स्टॉलांत तुमकां अवकाश आसा. आज हे निमाणे मीस, फाल्यां सोमारा सकाळी पयले मीस 8 वरार हांगासर कोंकणी भाशेंत आसतले. फाल्यांची 2 प्रधान मिसां पिडेस्ता खातीर आसतली. सकाळी 10 वरार तशेंच दनपारां 3:30 वरार. दनपारां 3:30 वरांचे मीस हाचो प्रधान याजक जावन आसतलो गुलबर्गा दियेसीचो गवळी बाप अदीक मानादीक रॉबर्ट मिरांदा. ह्या मिसांक तशेंच मुखल्या दिसांनी आसच्या सर मिसांक सा लॉरेसाच्या भक्तिकांक आमी मोगाचो स्वागत मागता. आतां आमी उबे रावया. सोम्याचे नावी आमचो आधार, सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे. सोमी तुमचे सोवे आसो. प्रार्थना